दिवचल लाटंबारचे नायकवाडो वडावल गावात कितलीशीच वर्सां जाली डांबरी रस्तोच नाशिल्ल्यान लोकांक रात दीस मातयेच्या चिखलांत भरिल्ल्या रस्त्यांतल्यान सरकशी करीत प्रवास करचो पडटा। ह्या गावाक तेकूनच डांबरीकरण केल्लो रस्तो आसा, मात ह्या गावात वचपाक नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी खंत उक्तायल्या। गोंयच्या चडशा गावांनी अजून मेरेन विकासाचे धोल वाजोंक ना अशें म्हणपाक अतिताय जावचें ना। आनी हाचीच एक जिवी देख आमकां दिवचल लाटंबारचे नायकवाडो वडावल गावांत पळोवपाक मेळटा। नायकवाडो वडावल कितलीशींच वर्सां जाली डांबरीकरण केल्लो रस्तोच ना खंय, फकत तांबडो खडबडीत पावसांत चिखलात भरिल्लो रस्तो आसा, जाका लागून गावांत येरादारी करप्यांक बऱ्यो सरकशी करच्यो पडटा। मात असलो नियोजन शुन्य प्रवास आनीक कितलो तेंप? ह्याच गांवच्या कुशीकच बरो डांबरीकरण केल्लो सुळसुळीत रस्तो आसा, मात गावांत ना। बऱ्या सुळसुळीत डांबरीकरण केल्ल्या रस्त्यांतल्यान प्रवास करपाक ह्या थळाव्यांचो अधिकारच ना वय? केन्ना ह्या गांवांत डांबरीकरण केल्लो रस्तो येतलो? हें एक कुवाडे। वडावल गांव लाटंबारचे पंचायत लागता हांगा आनी बिचोले तालुकान पडटा। हांगा सिद्धेश्वराचें लिंग आसा। ही वाट नायकवाड्यार वयता। ही तुमी आतां वाट पळयतात ती नायकवाड्याचेर सरळ वयता, जो नायकवाडो वडावल ह्या वाठारान पडटा। आनी तुमी वाट पळोवपाक शकता कशी आसा ती। सगळो चिखल भरता, माती व्हांवून वयता, पूण हांगासर रस्तो कितलीशींच वर्सां जाली रस्तो कोण बांदपाक पळयना। तुम्ही पळोवपाक शकता वाट कशी आसा ती हांगा। ही सगळी घरां हांगासली आनी घरांनी वाटे गेल्या। इतली वर्सां गव्हर्मेंट, खंयचोय गव्हर्मेंट येवं तेंच्यांनी वाट करपाक म्हणून पळोवंक ना। आनी आमकां ह्या रस्त्यांतल्यान अश्यो गाडयो अशे चिखलान रेब्यान लोळटात, कोण पडोंक शकता, सगळें सांबाळून सगळें सोंसून येवपाचें पडटा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।